सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढावला जेवणात तुझ्या सर्गीच्या जेवणात तुझ्या सोमिया कृपेन आम्ही आयल्या भक्ती मोगान तुका आम्ही रसिका कालचा मोनालिसा तुझी स्तुती गाथा वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत सोमयाक खाल जावन जियोंक संपूर्णता सोडोंक सस्नेक जिबे सोडोंक ह्या सगळ्याक ताचो आदार ताची मजत समजणी जाणवाय जाय. ही सगळी सोडोंक आमी आयच्या दिसा हांगासर आयल्या आयची लितुर्जी ह्याच पसत आसा. सोम्या मुखार आमी येताना आमच्या दिसपडत्या जिविताक ताची तांव जाणवाय आनी समजणी सोडोंक आमी ह्या दिसा सोम्या थंय आदार मागया. तशेंच आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी जाल्ल्या सर्व सुखींचे मोक्षाणे मागया. कालत्या काळजान सांगाता म्हणया, हांव पातके सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी कनाल विसारून वायटा जावन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां सांबार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमी तुका वाकणता. सोमिया
मग्ने मानून घे की त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच कन्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे यात्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोंक आमकां करपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन पयलें वसाप जानवायक सरी केल्यार ग्रेस गाय हांवें कांयच न्हय म्हूण लेखल्या जानवायच्या पुस्तकांतलें वसाप हांवें मागणें आनी म्हाका समजोवणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जानवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो राजदंडा आनी सिंहासना प्रास चड हांवें ती पसंद केली तिचे कडेन सर करून ग्रेस गाय कांयच न्हय म्हूण हांवें लेखलें कसलेंच आमोलीक माणीक हांव तिचे कडेन सर करिना कित्याक तिच्या मुखार सगळें भांगार एक चिमटी भर रेंव आनी तिच्या मुखार रुपे म्हळ्यार माती भलायकी आनी सोबाय प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली कित्याक तिचो परजळ केदींच पालवाना तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस गाय लाभली देवाचें उतारे तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान परतेल्या तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान परतेल्या आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका तेन्ना आमच्या काळजांक मेळटली सनवाय सर्वेस्पोरा बदल तुजें मोग केदोळ पोरयान रागान रावताय तुज्या साकराची तुका बिरमो दिसूं तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान परतेल्या दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां बर अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी बच्या तुवें आमकां कश्टां धाकधाक उणी केली त्या दिसा विज्ञान वारांनी आमी सरलेची एक सरी जावन आतां आमकां सूख संतोष दी तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्पोरा आनी आमी आनंदान परतेल्या तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्पोरा
देवाचें उतार म्हळ्यार मनशाच्या काळजांतले आत्रेक आनी चिंतनां परकेता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वचप. भावां भयणीनो, देवाचे उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजल्ले दोन दारींचे तलवारी परास चड कातरूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यान विनूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले आत्रेक आनी चिन्नां ते परकिता. सगळे सृश्टींत देवाचे दिश्टीपास लिपोवन आसलें कांयच ना. सगळें ताजे उजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. सर्वस्वरा जय जय, सर्वस्वरा जय जय, सर्वस्वरा जय जय, सर्वस्वरा जय. Sume spalsano navada sumya, sarlokano argadiya deva. Sume spalsano navada sumya, sarlokano argadiya deva. सर्वस्वरा जय जय, सर्वस्वरा जय जय, सर्वस्वरा जय जय, सर्वस्वरा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुका येसुम्या. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालून ताच्या लागीं विचारूंक लागलो, बरें आमेस्त्री, सस्नीक जिबी सोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिबेची मारी नाका, प्रद्वार करिनाका, सोरी नाका, फट साक्ष सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणार तावनचो हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें खरीच हें जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. बोच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें, कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. तो वळो आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. हाची ही उतरां आयकून शीस थटक जालें. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट एक खरें पुणी सुबयेच्या बेड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितलेच सारायन रिगोचो ना. हें आयकून ते आनीकय चड आजाप जालें आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय, देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणीय म्हजे बसोत आनी सुवार्ते बसोत आपलें घरदार, आवय बापायक, भाव भयणींक, भुरग्यां बाळांक भंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय, भुरगीं भंय बाट जोडून घेतलो. सांगात आस, दगदणी ताका सूख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, एक चॅरिटेबल संस्थेची मानेस्तीण
क्रिसमसा वेळार स्लमाच्या भुरग्यांक कितें पूण दिवंक जाय म्हणल्या आशेन ती थोड्यो वस्तू खेळाच्यो वस्तू सांगात हाडणं एकठांय करनासली. तिच्या वळखीच्या घरा ती वेताली आनी भुरग्यांच्यो खेळाच्यो वस्तू खंयच्यो नाकात वा खंयच्यो तांकां दिवंक मोन आसा त्यो ती ओट्टू करताली. आनी तिच्या फिरगजेंत एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस आसलो, बरो मनीस, उदार मनीस, कितें विचारलें रे ना म्हणचो ना. तिच्या घरांत ती गेली आनी ताच्या लागीं विचारलें म्हाका स्लमाच्या भुरग्यांक ह्या क्रिसमसाक कितें पूण बरें दिवंक जाय, खेळाच्यो वस्तू दिवंक जाय, तुजे तावन कितें पूण दिवयेत गी. आनी हो ग्रेस्त मनीस म्हणालो जायत दिवयेत, म्हजी ल्हानशी धूव आसा भितर आसा ताच्या लागीं विचार, तें तुका दितलें, कितें जाय तें तुका सगळें दितलें. आनी ही मनीस तिणें घरा भितर गेली आनी त्या भुरग्याच्या कुडाक गेली आनी भुरगें संतोशान आसलें आनी त्या भुरग्या लागीं सांगलें हिणें अशें अशें एक काम आसा, तुवें करयेत गे, तुका करयेत गे, तुज्या लागीं मस्त हांगासर खेळाच्यो वस्तू आसात, खंयचेय तुका दिवयेत गे. तें म्हणालें सकड व्हर, खंयचें जाय तें व्हर, तुका खंयचें जाय तें सगळें व्हर. हिणें एक तें एरोप्लेन आसलें, ताका की दिल्यार तें घुंवता, वाऱ्यार भोंवता. तें खाण घेवन म्हणालें हें व्हरयेच गे हांवें. आनी तें म्हणालें भुरगें व्हरयेत तूं व्हर, भुरग्यांक दी. तशेंच हेर सबार संगती थंयसर आशिल्ल्यो खंयच्यो भुरग्यांक आकर्शीत करतात. तेणें हरी एक कारण विचारलें हें व्हरयेत गे हांवें. आनी त्या भुरग्यां म्हणालें व्हर व्हर म्हणालें. आनी अशें एक 4-5 खेळाच्यो वस्तू तिणें खाण गेल्यो आनी उपरांत भायर येता म्हणटा आसतना तिणें ह्या भुरग्याक पळयलें, ताच्या काकयेंत एक ल्हानशी बावली आसली. त्या बावलेक समा एक हातीन आसलो, इल्लेशें पिंजल्लें वस्तूर, मेळ्ळें वस्तूर त्या बावलेक आसलें आनी काकयेंत दवरून तें रावलां, घट्ट धरून रावलां. हिणें भुरग्या लागीं विचारलें म्हाका ती बावली दिताय गे. आनी बॉब घालूंक सुरू जाली. भुरग्यान बॉब घालूंक सुरू केली. डॅडी ह्या हिका हांगा तावन व्हर, ही आंटी म्हाका डिस्टर्ब करता, हिका हांगा तावन व्हर, बायट धांवडाय. एक काम मात्र बाकी आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन सांगता एक काम मात्र बाकी आसा. हें भुरगें कितल्यागी मोलाच्यो वस्तू, व्हड वस्तू, बापायन हाडून दिल्ल्यो वस्तू दिवंक तयार आसलें, पूण एक ल्हानशी बावली खंयचेय उपकारा पडनातली, बरी नातली, सोबीत नातली, पूण ताका ती मोगाची, तें दिवंक तयार ना. तें जाता तितलें घट्ट धरून रावलां. एक काम मात्र बाकी आसा. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता एक मनीस जेजूक सोदून आयिल्लो, ताचे सरशीं धांवून आयिल्लो. ताच्या लागीं एक कितें विचारूंक आसलें ताका. तो आमसोरान म्हणलें बरी जेजूक मेळूंक धांवून आयिल्लो आनी एक सवाल तो जेजूक विचारता, हांवें साश्टीक जिवीत जोडूंक कितें करीत जाय? साश्टाचें जिवीत जोडचें जाल्यार हांवें कितें करीत जाय? हे एक विचित्र सवाल म्हणयेत, एक विचित्र आशा म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार सक्कड हांगासर सेटल जावंक, हांगासर कितें पूण यशस्वी जोडूंक आशेतात, हांगासर कितें बरें करयेत, बरें जावयेत म्हूण आशेतात. हांगासर हांवें फाल्यां कितें म्हाका राखून आसा, फाल्यां हांवें कितें करयेत म्हूण चिंतून आसात. पेट्रोलाचे डिझलाचे मोल चडलां, हांवें कशें फाल्यां जियेत वा फाल्यां कितें करयेत म्हणून चिंतून आसात, समस्या आसात. पूण हो एक मनीस जेजू लागीं एक विचित्र आशा उसारता. हांवें साश्टाचें जिवीत जोडिचें जाल्यार कितें करीत जाय? आयचें न्ही, फुडें कितें करीत जाय? आनी जेजू ताका विशेष कितें विचारिना. जेजू ताका सिंपल सांगता, तुज्या आवय बापायन कितें शिकयलां, तुज्या पवित्र सभेंत वा सिनोगांत कितें तुवें तुका आयकोंक मेळ्ळां, पवित्र ग्रंथांत तुवें कितें वाचलां तें सुद्दां तूं कर. तुवें उपादेश आयकले ते उपादेश तूं पाळ. आनी इतलें म्हणल्यार तो म्हणटा हें सगळें हांव ल्हान थावनूच करन आयलां, ल्हान थावनूच हांव सगळे उपादेश पाळन आयलां, तर हाच्या की सडीत हांवें कितें करीत जाय साश्टीक जिवीत जोडच्याक? आनी जेजूक मस्त खोशी जाली ह्या मनशाक पळोवन. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तूं सर्गीच्या राज्यांत चड पयस नाय, सर्गीच्या राज्यांत
चड पयस नाही. म्हणजे ह्या मनशान कितें पेल्याक करूंक जाय तें तें केलां, वा पेल्याक कितें वायट करूंक नजो तें ताणें तें वायट करूंक ना. आमी वाचता जुवांच्या पयल्या पत्रांत थंयसर तो म्हणटा, कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फडकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो म्हणलें एक सवाल जुवांव विचारता. आनी ह्या अर्थान पळयतना हो मनीस खंडीत जावन सारक्या वाटेर आसा, देवाच्या राज्याक लागीं आसा, साश्टीक जिविताक लागीं आसा. आनी आतां तो मनीस विचारता, हाच्या की सडीत हांवें कितें करी जाय. आनी त्या वेळार जेजू ताका म्हणटा, एक काम मात्र बाकी आसा, एक काम, एकच स्टेप, एक तुवें मॅट खटलें जाल्यार तूं पास जाताय. कितें सांगलें जेजून? जेजून ताका सांगलें इतलेंच, सर्व जें कितें तुजें म्हणलें आसा तें तूं वेक, दोडू दुर्बळ्यांक वांट आनी ये म्हजो फाटलाव कर. असो वट्टो सारांश कितें जेजून एकाच उतरान सांगचें जाल्यार जेजून ताका कितें करून सांगलें? ताणें इतलें सांगलें, पयलो उपादेश पाळ. हे दोळ जेजून ताका विचारलें उपादेश खंयचे बरा पाळल्यात म्हणून ताचे लागीं विचारलें. म्हळ्यार 7 उपादेश ते मनशाक वा पेल्याक संबंदीत. आमी जाणाव 10 उपादेश आसात, त्या 10 उपादेशांनी 7 उपादेश पेल्याक संबंद जाल्ले. चोरी नाका, फोट मारी नाका, अपराधवार करिनाका, फोट साक्ष सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, आवय बापायक मान दी, हे सगळे पेल्याक संबंद जाल्ले. पूण आतां जेजू सीधा सांगता, देवाक संबंद जाल्लो पयलो उपादेश तो जावन आसा, हांव एकलोच देव, म्हजे शिवाय हेर देव तुका आसचे न्हय. हो जावन आसा पयलो उपादेश. आनी हांगासर जेजू ताका स्पश्ट जावन सांगता, जें कितें तुज्या जिवितांत भोव गरजेचें म्हूण तुवें चिंतलाय, तें नासतना जिवंक जायना म्हूण चिंतलाय, तें तुज्या जिविताक प्रमुख जावन केंद्र जावन आसा जाल्यार तें तुज्या जिवितांतलें काड आनी देवाक तुज्या जिविताचो केंद्र करून घे. आनी हें करूंक तुज्यान जाता जाल्यार मात्र तुका साश्टीक जिवीत मेळटलें. एक स्टेप मात उरला, सगळें तुवें केलाय, एक मात्र काम बाकी आसा, तें तुवें केलें जाल्यार तूं खंडीत सर्गीच्या राजांत रिगतोलय, साश्टीक जिवीत तुका मेळटलें. पूण आमी हांगासर आयकता, हो मनीस ताचें तोंड बावलें, कंतिश्ट जालो आनी पाटींग गेलो. कित्याक ताचें तोंड बावलें? कित्याक ताका काकयेंत लिपयल्ली ताची मोगाची आस्त आसली. सक्कड दिवंक तो तयार आसा, सक्कड करूंक तयार आसा, पूण ती आस्त ताणें जोडुल्ली बा ताका बापाय तोंड मेळिल्ली ती सोडूंक आनी ताचें तोंड भायर येवंक ताका साध्य जायना. ती ताका मोगाची, ताका तेणें पयलें स्थान ताच्या जिवितांत दिलां, तें नासतना ताच्यान जिवंक जायना म्हणल्या एका भ्रमेंत तो आसा. आनी तशेंच तो कंतिश्ट जाला, कित्याक जिवीत जोडूंक जाय, ताका जिवीत जोडूंक जाय. पूण हे दोळ खंयच्यात आपलो जीव ताणें घाल्लो, खंयच्यात आपलें ताणें जिवीत घाल्लें, थंय तें ताचें जिवीत काडूंक सोम्या थंय देवा थंय तें जोडूंक ताका साध्य जावंक ना. आनी निमाणें फाटीं गेलो. ताणें मुखार वचचें आसलें, एक मेट मात्र काडूंक आसलें, तें मेट काडिनासतना तो फाटीं गेलो आनी देवा प्रास मुखेल स्थान ज्या खंयच्याक ताणें हे दोळ दिवन आयिल्लो ताकाच ताणें मुखेल स्थान दिलें आनी जिवितांत तो पयस सरलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक मात्र काम बाकी आसा, एक मेट मात्र बाकी आसा, एक निर्धार मात्र आमी करूंक आसा. आनी हो निर्धार जर आमी करिना, आमचीं तोंडां बावतलीं, आमी कंतिश्ट जातले आनी आमी फाटीं सरतले, फाटीं बेतले. आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त व्हड सॅक्रिफीस आशेना. व्हडलें कितेंय सॅक्रिफीस करी जाय, वा सांपेद्रू बरी कुर्सार तकली पोंदा घालून वा पांय वयर करून तशेंलें मरण जोडी जाय, वा मारतीर मारत जाय, असलें खंयचेय जेजू आशेना. आमचें हांव आशेता ल्हान सॅक्रिफीस. पूण हे ल्हान सॅक्रिफीस करूंक आमच्यान मस्त कश्ट भोगतात. हे ल्हान सॅक्रिफीस करूंक मस्त कश्ट भोगतात, कित्याक ते ल्हान संगत्यो आमकां मोव मोगाच्यो. देखून आज हे देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन सांगता, एकच मेळ तुका काडूंक आसचें, एक काम मात्र तुवें बाकी करूंक आसचें. जर तें करताय, साश्टीक जिविताक तूं सोरूंक शकताय. मोगाच्यानो, आमच्या काकेंत आमी जायते फावटी ल्हान संगतीचो राग दवरला जावंक पुरो, वा थोडे फावटी ल्हानशी दुस्मानकाय आसा जावंक पुरो, वा थोडे फावटी नासमाधान आसा, कोणाचेर आमकां नासमाधान आसा, द्वेश आसा. आनी हे सोडूंक जेजू आपयता,
हें सोडून सोडून ये आनी तुका साश्टीक जिवीत मेळटा. एकच मेळ तुका आसचें करूंक तूं तयार आसाय जाल्यार तुका साश्टीक जिवीत मेळोवंक साध्य आसा. पूण जायते फावटी देवा प्रास, देवाच्या काकुळती प्रास, देवाच्या मोगा प्रास म्हाका म्हजो राग, म्हजें नांव, म्हजी मर्याद, म्हजो मान व्हड जाता. आनी त्या देखून जायते फावटी आमची तोंडां भोंवतात, आमी कंतिश्ट जाता आनी जिवितांत आमी फाटीं सरता. देखून आयचें पयलें वचप आमकां स्पश्ट रितीन सांगता, जर आमी जिवीत जोडी जाय, सक्कड आमच्या लागीं आसा वा ना, तरी पूण जिवीत जोडी जाय जाल्यार आमकां समजणी जाय जें कितें म्हजें जिवीत आसा तें कितलें ग्रेस्त, जो देव आसा तो कितलो ग्रेस्त, जो जी देवाची काकुळट आसा ती कितल्या मापान म्हाका गरजेची व्हडली एक ल्हानशी समजणी आसा जाल्यार त्या समजणेन आमी आमचें जिवीत सोडूंक जाता. देवाच्या मोगाची, देवाच्या काकुळटीची आमकां कितली गरज आसा म्हणली एक जाणवाय आसा जाल्यार ती जाणवाय आमकां सश्टाच्या जिविताक व्हरून पळयता. हें कशें गी म्हळ्यार जावं पुरो एकलो ताका बारी आशा आसा, एक बरेंशें कार खाण घेवंक जाय आनी तें म्हाका व्हरूंक जाय, पूण म्हाका ड्रायव्हिंग कळयत ना, पूण हांव खाण घेता, कार खाण घेता, म्हजे कडेन मस्त पयशे आसात, कार खाण घेता, कार खाण घेवन हाडून घरा दवरता. म्हाका ड्रायव्हिंग वचना, तुवें शिका जाय. तें कार व्हरूंक तुका कळीत आसा जाल्यार त्या विशयान समजणी जाय, जाणवाय जाय, तुका ताचे विशयांत समजणी जोडनो तें कशें व्हरचें म्हणून तुवें शिकोवंक जाय. तशेंच जिवीत, हें जिवीत मोलादीक सोम्याचो मोग ह्या जिवितान आमकां भरपूर ताणें भरला आनी हाची जाणवाय आसलो, समजणी आसलो मनीस मात्र आपणाचें जिवीत खंयच्या कुशींत हांवें व्हरूंक जाय म्हूण शिकता. आनी मात्र न्हय, म्हजें जिवीत खंयच्याचेर हांवें घालूंक जाय, खंय हांवें म्हजें जिवीत इन्वेस्ट करूंक जाय आनी अशें खंयच्या जाग्यार हें जिवीत हांवें घालें जाल्यार, इन्वेस्ट केलें जाल्यार कितल्या मापान म्हाका सश्टाचें जिवीत जोडूंक हांव लागीं सरतां. ही समजणी, ही जाणवाय आमकां मेळटली आनी ही जाणवाय आयच्या देवाच्या उतरांत हांव न्हू आनी सोम्यात हांव ती मेळटा, ती सोम्यात हांव जोडूंक सदांच आमी आयते रावया. उबे रावया. आमचो भावार्थ एकाने देवतें उसान संग्या सत्मंता देवाक सर्गांनी पृथ्वी विचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आसा आमच्या सुम्याक सुपवित्र गर्भेसमोर आमकां मनयता जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, कडसाळ सोडलो, तो मेलो आनी ताका केलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवन जालो, सर्गाक सोडलो, सर्वोदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जुवें मेल्ल्यांची म्हणून सुबे करून घेतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या विविध गरजां पासून आमी ह्या वेळा मागया. बापा, तुजे मिसांव सोलोन व्हरच्या पाप साहेब, गवळी बाप, याजक आनी धार्मिकांक तुजे सक्तेन भर. संवसारी संगतींतय लब्ध नासतना बगार सासनीक जिवीत जोडचे वाटेन समकूंक तुजे कृपेन भर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व सरकारी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी कश्टांच्या लोकांची दुकां पुसूंक आनी ह्या दिशेन बरी योजना मांडून हाडूंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या बांदपासांत आनी खोट्या सवयांक बली जावन आसच्या सर्वांक तुज्या पांयां तळी समर्पिता हांव. तांकां ह्या बांदपासांत सुटका दी आनी सासनीक जिविताचे वाटेर समकूंक बेसांवां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. कोरोना आनी इतर पिडेन कश्टांच्या सर्व लोकांक तुजे स्पर्श दी. तांच्या दुखांत तूं आदार जा. पिडेच्या बांदपासांतल्यान सुटून बरी भलायकी तांणी जोडूंक तुजे कुमकेचो हात तांकां दी म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या आमकां तुजे सक्तेन भर. वस्तू केंद्रीत संवसारांतान मेकळे जावन सासनीक जिवीत जोडचे वाटेन
आमी समकोंक तुजी आशिर्वादां आमचेर वतवन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया. ओ मगाळ बापा, सस्तेक जिबी जोडच्याक तुजी समजणी आनी जाणवाय तुवें दिल्याय. ह्या दिण्या संगी आमच्या दिसपडत्या गरजांक जें कितें जाय तें तूं फावो कर. आमचें तें काकुळतेन आनी मोगान आमकां तूं चलय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटता वास्तुका स्वीकार कर हे बापा. उद्या वायला संगी भेटता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वाद कर मोगान तुझ्या तिभर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वाद कर मोगान तुझ्या तिभर. जीवन आमचे नंदन कर. याजक बापा संगी अर्पित आमी जिणी पवित्र हे बापा. सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तू कर ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वाद कर मोगान तुझ्या तिभर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनाकडे महिमे आमचे नेते पवित्र सभेच्या नांवार सर्वेस्पर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेधरा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणात जिखले आमा समेस्तांक जिवी शासनाचे. आपल्या महिमेबंद सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तू सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा.
Unsagi tukacha, unsagi tuka, jai 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 jai, unsagi tukacha. Sporace nabi, yeta takacha, unsagi tuka. Jai 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 jai, unsagi tukacha. बापा कुरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कर स्मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसवत आनी समेस्त मनशां बसवत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबाटो सोगोट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन को आम्ही वर्गणता, तुझ्या येण्या सोया जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांसूजे तिचो पती भगवंतन दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोम्यान शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगाता वेळार म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पुर्ण दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशानांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुझे सोबे रावचे. सोम्या तुझे पातयेता सदांच तुझे परवस्ता. शांती प्रीती जीवन मोजे सदांची येता. सोम्या तुझे पातयेता सदांच तुझे
आमचे दायसे करे आमचे सोडवोनेचे दिला आमकां बापाक दे तेरे पोटाचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे परमोसता शांती प्रीती जीवन मोचे सदाची सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे परमोसता शांती प्रीती जीवन मोचे सदाची येता. प्रार्थोया महिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोले कोडे रक्ताच्या जेवणात तू आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणावर मी अधिक संपूर्णयेन ताच्या देवसैमात आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बोडुका प्रसांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया असा तुमच्या संगता आता आणि सदा भितरी आसाय देश वावरारी तोडे आमी दुनिया लागी धाच्या साक्षी करेस मागया आमी दुनिया लागी धाच्या साक्षी करेस वसा प्रसांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया असा तुमच्या संगता आता आणि सदा. मोगा पुत्रा सोने अव्वा मरिया आशीर्वादी आमकां Băgând cursul तुझे कृपेन निमण आमकां आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुत्राचे